दिव्यवाणी 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 मगाच्या बाबयनीनो जवी बाय आयल्या आनी ती म्हणटा तिचे सांगता न्हवरो आतां फोन करिना ताका कित्याक राग येता म्हणून ताका राग येता म्हणून जवी बाय आनी तिचे सांगत आयली आनी एकली म्हणाली म्हज्या न्हवऱ्याक काम आनी पुरो गेलां आनी मस्तू पिडा कशें काल करचें म्हाका वाटत दिसना म्हण जिवंक वाटत दिसना मुखार जिणी कशी करची भुरगीं ल्हान कठीण पिडा आयल्या काम गेलां ताचें काम ना आतां काल हें करचें म्हूण कळना कठीण पिडा ताका वय तशें म्हणून आनी एकली बाय आयल्या आनी ती म्हणटा पुताचें काम गेलां तो काम सोदता कितलें पटी घालता इंटरव्यू येता इंटरव्यू मेळना आतां काल हें करचें आमकां दीस मुखार कशें येचें तशें म्हणून ती रडटा तशें नाना तरांचीं मनशां नाना तरांचीं रगड्यां आनी पुरो आसात म्हूण सांगतात आनी जविना बायक आनी एक प्रॉब्लेम आसा कळ्ळें म्हूण सांगल्यार कुटुंबांत समाधान ना समाधान ना कितें केल्यार संबंद जाता येतना एका तराची तकलीत इरार जाल्या वाट कळना मुखारेची वाट कळना म्हणून देखून हांवें कशें मागचें मात कळ्ळें मागणें केल्यार म्हाका हें मेळटा हांव कित्याक मागण्यांत हांव संबंद मागण्यांत बळ करून हांवें हें कशें हांवें कुटाम लागीं हाडचें म्हाका एक वाट दाखया म्हणून विचारता तशेंच आनी एकलो पती तिच्या बायल कुळारांत येता घडये कुळार येता आमचें घरचें पडोवन वचना घरांत हांव पळयचें भुरग्यांचें पळयचें माय आसा ते म्हणून घडये कुळार येचें आनी तितल्यान कठीण राग ताका सोडलें गेलेंत इसारूंक ना कांय ना बेसरलें गेलेंत गेल्यार एक 15 दीस येना थंय वचून रावता म्हणून आनी ती त्या कुटुंबाची म्हजे कडेन बरीं आसात ती तांकां कांय काल करचें मुगो थंय वचून गेल्लें घट्ट रावता थंयच म्हणून तशें घरांतून टवळ घरावेचें हें काल हें करचें गे म्हूण म्हाका कळना वाटत दिसना भुरग्यांची परिस्थिती अशी भुरग्यांक कशें पळोवचें घराक कशें करचें आनी तोठान कोणें काम करचें म्हजें ताका घर सांबाळूंक घरचें पडोवनूच वचना ताका बेसरलें गेलें म्हणून तशें म्हणून व्हंकलेचें विशयान सांगता आनी पुरा थोडे फावटी आवय बापाय सांगतात भुरगीं चड आनी चड भुरग्यांक जबाबदारीत ना एक शिस्त म्हणली म्हणून केदाळ उठचें केदाळ्या न्हिदोंक वयचें म्हणा लेट नायट बसून फोनार बसून उलयतात चॅट करतात आनी जबाबदारी शिकनात मार्कून हाडटात परवां काम मेळना जाल्यार इतलो पयसो तांच्या शिकपाक गेला म्हज्या न्हवऱ्यान इतलें बरें कश करून काम करना ताणें जोडून हाडलें पुराय ह्या नमने करशिल्ल्यात आतां काल हें करचें म्हणून आमकां कळना भुरगीं एक्के सांगलें आयकनात म्हणून वडिलां सांगतात वाट दिसना म्हणून देखून मगाच्यान आतां कळ्ळें मागणें म्हणचें गे मनीस आतां कळ्ळें मागणें म्हणचें गे म्हूण थोडे टी व्हडली मागणी म्हणल्यार जेजून म्हळां पारिजे व्हडले मागणे म्हणटात पूण देवा लागींच्या ते मागणे थंगा देवा लागीं वरिना म्हणून मार्काच्या वंजेलांत 12 अध्याय 30 आनी 48 म्हणसर श्लोक 30 आनी 48 मार्काचो वंजेल 12व्यांत मागणें जावन आसा मगाच्यान एक वस्तू विशय एक संगती तें देवा लागीं एकतेर जोडचें देवा लागीं एक जावचें एक फोट हाडचो देवा लागीं म्हज्या लागीं संबंद एक फोट हाडचो तो पयलें मागण्या पयलें म्हजो देव पयस हांव पयसा जाल्यार एका दिसा म्हज्या मागण्यान देवा लागीं लागीं देवाच्या लागीं आनी म्हाका हांवें देवान एकतेर जोडिचें एक जायचें एंटरींग इंटू कम्युनियन वीथ गॉड देवा लागीं हांवें इतलो लागशिल्लो संबंद हाडिचें हें मागणें देखून हें मागणें तूं ल्हान म्हणून व्हडलें म्हणून तें मागणें तुजें देवा लागीं हाडलें गे एक मेट देवा लागीं हाडलें गे तुका देवाच्या लागीं हाडलें गे म्हणून पळयचें जर तर तुजें मागणें तुका देवा लागीं हाडटा तर तुजें मागणें सारकें जावन आसा हें देव आशेता पारिजे व्हडली मागणी म्हणटाले व्हडल्यो मागणी मार्केटीन म्हणटाले लोकां मुखार म्हणटाले देवळान म्हणटाले घरांनी म्हणटाले व्हडली मागणी म्हणटाले पूण त्या मागण्यान तांकां देवा लागीं हाडूं ना म्हणटा जेजू वंजेलान देखून देवा लागीं एकतेर जोडिचें एक फोट जोडिचें देवाच्या लागीं तुका हाडिचें तुज्या मागण्यान तुका देवा लागीं हाडलां गे हें खरेंच मात आमकां जेजू आमच्या लागीं आयला तूं ताच्या लागीं आयलाय गे हें नियाळ करूंक आमकां प्रत्येक जावन आद्वेंत कालार हें बोवास बी जावन आसा जेजू सर्गांत
आमकां मरीच्या उदारी संवसारी मनीस जावन आयला देखून तशें आसतना जेजू आमच्या लागीं येतना आमी ताच्या लागीं गेल्या देखून मरये मागण्या द्वारे देवाच्या लागीं आयली तशें मरये बरी आमच्या माय बरी आमी देवा लागीं आयल्या देवाच्या लागीं आयल्या एक नियाळ करया आज ह्या आद्वेंतांत आमकां गूंड नियाळ जायचे एक अर्था बरीत आद्वेंताचो काल आमी करी संपयचे जाल्यार आमी जेजूच्या लागीं आयल्या तो आमच्या लागीं येता जेजू देव लागीं आयला आमी ताच्या लागीं येता म्हणलें एक देखून देवा लागीं एकटेर वो एक संगत मागणें जावन एक विशय एक संगत देवा लागीं येवचे संगत ती देखून त्यो संगत मेन ताच्या बदला हांवें लांब मागणें म्हळें लोवताळ्यान म्हळें व्हडली म्हळें थंय म्हळें हांगा गेल्लीं थंय गेल्लीं खंय गेल्यार तुका देवा लागीं एक तेर जाला गे देवा लागीं एक पोट जाला गे ताच्या तुज्या मागण्यान देवा लागीं हाडलां गे म्हणून देखून मागणें जावन आसा कितें गे मनिसा भुरगीं म्हणजे दिसारलें मागणें म्हळ्यार कालें गे म्हूण हांवें म्हणचें देवा एक वाट म्हणचें मागणें एक वाट ती आतां ही म्हणाली म्हाका वाट दिसना म्हजो न्हवरो असो करता रागान उलयता कोणाचें सांगलें आयकता एकदम ताका राग येता ह्या दिसांनी म्हणून एकले म्हणटा न्हवऱ्याचें काम गेलां म्हूण आनी एकलो असो न्हवरो पिड्यान पडला त्याच्या वखदाक पयशे येत नात आमी कालें करचें आमकां कळना देखून आमी कितें करचें म्हूण कळना म्हूण सांगतात देखून हे मोगाच्या बाबयनीनो ही मागणें म्हळ्यार एक वाट कळना म्हणटात ती वाट दिसना म्हणटात देखून मागणें म्हळ्यार एक वाट तुका दाखयचे खरी वाट देवा लागीं गूंड संबंध स्थापन करची वाट देवा लागीं गूंड संबंध स्थापन करची वाट मागणें हाका मागणें म्हणटात देवा लागीं तुका गूंड संबंध आसा करूंक तुका कसली संगती पळय तुका तें कुमोग जाता देवा लागीं गूंड संबंध ह्यो गूंड डीप रिलेशनशीप गूंड संबंध देवा लागीं आसा करूंक खंयचीं उतरां खंयचें मागणें खंयचें ध्यान तुका देवा लागीं व्हरता पळय ती मागणें जावन आसा दुसऱ्यान खालें म्हळ्यार मागणें जावन आसा एक सोबीत वाट एक देवा लागीं एक वाट देवा लागीं सोबीत संबंध आसा करची एक गूंड संबंध आसा करची एक सोबीत संबंध एक सोबीताचो सोबीत संबंध दुसरो आसूं नजो एक आपुरबायेचो संबंध आसा करची वाट मागणें देवा लागीं मागणें म्हळ्यार एक आपुरबायेचो संबंध सोबीत आपुरबायेचो संबंध देवा लागीं आसा करचो तो संबंध तुज्या मत्यान देवा लागीं एक सोबीत संबंध आपुरबायेचो संबंध तुज्या मागण्यान आसा केला जाल्यार तुज्या मागण्याक करेक्ट ते वाट मागणें एक वाट तिसरें मागणें म्हळ्यार कालें म्हळ्यार एक उरसो संबंध थोडे फावटी आमचो संबंध थोड्यांक लागीं उरता थोडे फावटी चलता पूण मागणें जावन आसा एक उरसो संबंध देवा लागीं केदाळे तुका कश्टांत सुखांत दुखांत संतोशांत देवाचो उडास येता देखून एक गूंड संबंध आसा करता देखून एक गूंड संबंध आसा करची वाट देखून पयलीं आमी म्हूण सांगलें देखून गूंड संबंध आसा करची वाट एक सोबीत आपुरबायेचो संबंध आसा करची वाट तिसरें जावन आसा मागणें एक उरसो संबंध आसा करची वाट ह्यो 3 तरांच्यो वाटो हाका म्हणटात मागणें म्हणून 3 एक गूण संबंध एक आपुरबायेचो संबंध एक उरसो संबंध आसा करता जाल्यार त्या वाटेक आमी मागणें म्हणटा ते मागणें आसा करता मागणें गूण संबंध आसा करता एक सोबीत संबंध आसा करता एक उरसो संबंध आसा करता देखून मागण्या विशीं मागणें एक मोगा विशीं मागणें जावन आसा डीप प्रेयर लायफ डीप लव मागणें मोगा विशीं इट्स अबावट लव ते मोगा विशीं जावन आसा तुजें मागणें प्रेयर इज नॉट अबावट शो करूंक न्ही आमी शो करता हांव थोडे फावटी व्हडली मागणें म्हणून थाळे म्हणून आनी आमचो व्हडलें रंगाळ उतरां व्हडल्या तरांनी म्हणटा हांव मागणें मोगा विशीं तुज्या आनी देवा मदलो असलो मोगा विशीं शिवाय एक शो अप करूंक न्ही शो करूंक न्ही व्हडलें शो करूंक ह्या शाबासकी अभिमान आपणावंक न्ही शाबासकी आपणाव तो मागणें करता पळय ती मागणें करता पळय शाबासकी तुका मेळ्ळें म्हणलें इराद्यान मागणें करचें न्ही मागणें करचें देवाचो मोग तुजो मोग आनी देवाचो मोगाचो बांद घट करचें तुज्या आनी मोगा देवा मदलो मोगाचो बांद मोगा विशीं तो मोगाचो बांद घट करचें तुका देवाचो मोग तुजो सडाचें आनी देवाक पळय तुजो कितलो मोग आहा पळय तितलो तुका देवाचो मोग आसाचें आनी तिसरें जावन आसा मोगाचें न्हू आमी आज सुखय स्वार्थ ह्या गर्व दवलवतो आमी सुखयचे मागण्याचो विशय येताना आमी सुखय एक सुख आमच्या तावन मेकळें करीचें गर्व स्वार्थ सेल्फिशनेस गर्व प्रायड म्हणटा हांव दवलवतो हें आमी पयस करचें
आनी सोदीचे खालतेपणान देव मेसवाता खालतेपण हें परिजेवा लागीं घेनातलें पण हे खालतेपण तांच्या लागीनातल्यान तांचे थंय स्वार्थ गर्व आसलो आपणाचें मागणें घट्ट मागणें हें देवा लागीं आमी लग्गी आसा म्हणलें तांचो देवाक मेसवायला आमी देव मेसवाला आमच्या मागण्या म्हणलें तांची दौलत तांचें गर्व तुमच्या मागण्या देव मेसवाना म्हज्या मागण्या देव मेसवाला म्हणलें तांची एक गर्व देखून तेन्ना तूं अती वर्ती बेसांवां घेताय केदाळ तूं खालतें गर्व सोडताय आनी तूं खालतेपण सोदताय गर्व सोडताय खालतेपण सोदून वेताय खालतेपणान येताय देवा मुखार तेदाळा तेन्ना तुज्या मागण्या अती वर्तें मागणें जाता आनी अती वर्तीन तुवें चिंतिनातलीं बेसांवां तुका मेळटात अती वर्तीन चिंतिनातलीं बेसांवां तुका मेळटात तुजीं भुरगीं आपूर बायचीं जातात तुज्या न्हवरो तुज्या मोगाचो बांद तुज्या लागीं चड जाता देखून कित्याक तूं देवाच्या लागीं आसाय खालतीकाय तुज्या लागीं गेल्या गर्व आनी पुरा गेलां आनी तें देव मेसवाता तुका बेसांव दिता तुजें मागणें फळादीक जाता मागण्याचें जिवीत तुजें वर्तें फळादीक जाता आनी तसलें मागणें देव मेसवाता आनी तुका वर्ती बेसांवां दिता म्हाका न्हू मागण्याक एक मॉडेल आसा गे निदर्शन आसा गे मॉडेल मागण्याचें कोण मॉडेल म्हणून आतां भुरगीं पुरा तांकां मॉडेलां आसात देखून तुका कोणी मागण्याक एक निदर्शन आसा गे देखून हांवें केदां काणोवचें मागण्याक एक मॉडेल म्हळ्यार बर्तेमेव लुकाच्या वांजेलांत 18 अध्याय 30 आनी 5 तावन 30 आनी 9 म्हणसर आतां ध्यान करया आमी 30 आनी 5 तावन 30 आनी 9 35 36 37 39 ते इतले श्लोक आमी ध्यान करया आमी ताका अनुकरण करचें ताणें मागणें केल्या बरी आमी ताका अनुकरण केलें भोव व्हरतें आमी ताका बर्तेमेवाक तो कुड्डो मार्गा देगेर बसून आसलो भीक मागचो देव ताका आमी अनुकरण करया तो देव येताना जेजू तेन्ना पाशार जाता म्हणटा कळ्ळ्यांत तो कितें पुरा करता पळय ती पुरा मेटां आपूर बायेचीं ती मेटां म्हज्या जिणेंत हांवें गळशिल्यांत हांवें म्हजें मागणें जेजू रावोवन ताच्या लागीं येवन ताका दोळ्यांची दिश्ट दिल्ली जाल्यार वाडदिसाना म्हणली वाड दाखोवची देखून थोडे वटेन म्हाकाय थोडे वाडदिसाना थोड्यांक कुम कशी करची त्या भुरग्याक गूण करचें कशें थोडे वाटत कळना हली हट्टी भुरगीं आसात हले हट्टी मनीस आसात देखून त्या जाता आमकां वाडदिसाना कशें करचें ती वाट जेजू दाखयता देखून वाट दिसनातल्या वेळार हांवें बर्तेमेवाची ती 5 मेटां म्हज्या जिणेंत घाल काणोवची कशें करचें म्हणून पण ह्या बर्तेमेव ताका हांवें अनुकरण करचें ताका इमिटेशन करचें ताचें ब्रीद करचें कितें म्हळ्यार तो अस्कतकाय बरोल्लो जाव ताची अस्कतकाय हांवें नियाळची तो अस्कत जावन आसलो अस्कत म्हळ्यार विकनेस ताका मार्गा देगेर पडोन नासलो खोलो अस्कत मनीस पळय बळादीक तो व्हडलो बळादीक व्हडलो मनीस न्ही तो ल्हान मनीस अस्कतकायन बरोल्लो मनीस ताचें मन उक्तें मन ओपननेस जालें ताका ताचें मन उक्तें मन ओपननेस काळीज उक्तें काळीज कोणें जेजून कितें सांगता तें काणोवचें काळीज ताचें मागीर ताका धैर्य जालें कॉन्फिडन्स जालें धैर्य आसलें कठीण कॉन्फिडन्स जेजू येता जेजूक जर तर मेळ्ळो जाल्यार जेजू म्हज्या दोळ्यांचेर बेसांव घालता म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट म्हाका फाटीं मेळटा आनी म्हजें काम हांवें कर म्हजें कुटाम पोसता म्हणून बर्तेमेवक बगता देखून बर्तेमेव काय करता म्हळ्यार ताका धैर्य आनी कॉन्फिडन्स जेजू म्हाका मेळटा म्हणलें मागीर काल तो बद्द जाता येप्त ताचें चिंतपाक तो बद्द जाता जेजूक मेळाजत्त जेजूच्या लागीं वचजत्त जेजूच्या पांयांक पडजत्त जेजूच्या पांयांचे स्पर्शान करजत्त जेजूच्या पांयांक वेंग मारिजत्त म्हणून आनी तो बद्द जाता बद्द म्हळ्यार पर्सिवियरन्स सोडिना तो बिलकुल सोडिना येप्ती तें मतीक आयिल्लें तो जेजूक उडलीं परत चूप रावन गुजी केल्यार तो सोडिनात जेजूक मेळाजत्त जेजू लागीं येजत्त म्हळें असलें मागणें हांवें अनुकरण केलां म्हाका ही मागण्यान मस्त कॉन्फिडन्स आनी हेपटी मागणें धरलें जाल्यार एकल्यान गूण जायचे ह्या भुरग्यान बरें मार्क काडिचे ह्या भुरग्यान असलो संबंद सोडिचे ह्या चेडवान चेरक्यान असलो संबंद सोडिचे आवय बापायच्या सांगले उतर आयकचे त्या मनशान तिका फोन करिचे आनी ह्याची पिडा गूण जायचे म्हणून मागल्यार हांव बिलकुल सोडिना तें मेळटा म्हणसर बद्द जाता धैर्य घेता जेजू खंडीत कॉन्फिडन्स म्हणून थोडे वटेन डॉक्टर म्हणटात ही नागू दिला म्हणून थोडे आवय बापाय म्हणटा तो कांय बदलो ना म्हण पूण हांव आपादायर काणयना तो आज जातल्या पहिल्या बरो जातात भुरगो म्हणून काम मेळटात म्हणून काम ताका मेळटात म्हणून मागणें धरल्यार हांव सोडिना तेचें नांव बरोवन काणयता साक्रामेंता मुखार दवर मागता देखून अशें बद्द जाता बद्द म्हळ्यार मेळटा म्हणसर सोडिना कोणें केलें धाकटेर म्हणटा हिजो बदकू दिला हिजो आगू दिला म्हूण सांगून जाल्यार तांणी म्हळ्यारय हांव सोडिना बद्द जाता पर्सिवियरन्स ती मागतात आनी देव मस्त पटेन देवान मागणें करून बरें केलां
देखून तो एक काले म्हळ्यार तो बर्तेमेव मार्गादेगेर मागतलो मार्गादेगेर हे एक वर्तें रूप कशें मागणें सुरू करचें पण म्हूण हांवें मागणें सुरू करतना कशें मागणें सुरू करचें हांवें कालें म्हणचे कितें म्हणचे कशें मागणें सुरू करचें म्हळ्यार वर्तें रूप म्हळ्यार हांवें मार्गादेगेर बसायचें जेजूच्या वाटेर वंजेलाच्या वाटेर हांवें वंजेलाच्या वाटेर आसाचें खंयची आड वाट धर वचून मागणें म्हळ्यार जायना म्हजी वाट बदलून जेजू येवच्या वाटेर जेजू आसच्या वाटेर जेजून चलच्या वाटेर हांवें बसाचें देखून जेजूची वाट हांवें धरचें जेजू आसची वाट देखून जेजू वाटेर ना जेजून आसली वाट संवसाराच्या वाटेर बसून देखून तें जायना देखून हांवें मागणें करतना जेजूच्या वाटेर बसून मागणें करचें जेजू मेळची वाट हांवें जेजूक मेळाचें देखून तो एक वाटेर बसून मागतलो भीक मागतलो देखून हांवें जेजूच्या वाटेर वंजेलाच्या वाटेर माय मोगाच्या वाटेर बसून हांवें मागणें करचें हें वर्तें रूप जावन आसा वाटेर बसचें वाटेर देखून हांव थोडे फावटी मागण्यांत बसतना मागण्या बसता आसतना जेजूच्या वाटेर आसा हांगी म्हूण पळोवचें देखून कितें मागता कसलें मागता म्हणून जेजूच्या वाटेर आसा गी म्हणून मागणें सुरू करच्या पयलीं तूं जेजूच्या वाटेर आसा गी पळय आमी मागणें करतना आमचें उणेंपण ल्हानवीकपण आमचें ल्हानवीकपण म्हळ्यार ह्युमिलिटी दीनपणी उणेपणी आनी आमचें विकनेस अस्कतकाय कली म्हणजे अस्कतकाय सोम्यांक काकुळट कर म्हणून ताच्या मुखार बगचें आनी आत्मीक दुबळीकाय ताचे तो बर्तेमेव मस्त दुबळो आलो ताचें तें मस्त उणेंपणां आलें आनी खालतो जावन तो मार्गार सकट लोक म्हणटा कोणशा बसला आनी जेजू दाविदाच्या पुता म्हजे बिरमत पाव म्हणटा आनी तो अस्कत म्हणून वळखता आपूण बळा देखणी देखून मस्तपटी आमी मागण्यांत आमी नियाळटा आमी अस्कत व्हडलो बळा देखणी अस्कत म्हणून आमी मागचें देवा म्हाका बळा दीक कर म्हणून आनी आत्मीक दुर्बळकाय आत्मीक जिणयेचें आनी आत्मीक वाडबाड आणखी जावना म्हणलें चिंताप आत्मीक वाडबाड जायचें म्हणून ती दुबळीकाय आमी वळखून घेवची कांय नासतना आमी देवा मुखार येता कांय नासतना म्हज्या लागीं कांय नासतना हांव देवा मुखार येता देवा लागीं येता देवा मुखार येता आनी देव म्हाका ताच्या कृपेन म्हाका बळादीक करता देवाच्या कृपेन ताच्या काकुळटीन ताच्या मोगान म्हाका ग्रेस्त करता ताच्या दयेन म्हाका ग्रेस्त करता म्हाका उंच उबारता मोगाच्यान हांव खालत एकलो आयलो तो म्हणटा म्हाका वाडदिसाना फादर रीण गोमटो बरो आयला कांय बिजनस ना काणयल्लें रीण आसा दिवंक तें सोडत तेजो वाडीक वाड सोडून गेल्या एक बायरेन वाडदिसाना फादर वाटत दिसना फादर काल रीण कशें फारीक करचें वाटत दिसना म्हणटा मागीर बायलेक कालेंगे तिका एका शिर हांगा गोमट्या लागीं कालेंग ऑपरेशन करून ताचें ल्हान मासाचो कुडको करून धाडिल्लें खंय आनी टाटा आस्पत्रेक धाडलें तें नेगेटीव रिपोर्ट आयलां जाल्यार ही हांगा मासाचो कुडको काडून शिरेचो कुडको काडून परिक्षा केल्या तेची तें चड जालां आतां तिका एक दिसाची न्हीद पडना आनी कितले 3-4 म्हयने जाले पोटाक येना आनी डॉक्टर म्हणटा किमोथेरपी दी हांगी तशें म्हणून विचारता एक न्हीद पडना कालें करचें म्हणून वाट दिसना वाटत कळना आमकां म्हणून पळोवंक मुखार वचूंक वाटत दिसना म्हणून येतात देखून पळोवची थांक नासता येता हांव देवाच्या मुखार आमी थोडे फावटी मागण्याक पळोवची थांक ना तो पळय कुड्डो बर्तेलो कुड्डो ताका दिसनातलें सोमी खंयच्या वाटेन येता एक ताणें आयकलां कारण सोमी ह्या वाटेन येता त्या वाटेन तो घट्ट बसलो थोडे फावटी आमकां वाट दिसना बर्तेलो बरी म्हाकाय थोडे फावटी कितल्या लोकांक आमच्या भाव भयणींक वाटत दिसना मुखार वचूंक वाट दिसनातल्या वेळार बर्तेलो बरी त्या कुड्डो दोळे दिसना ताका देखून कुड्ड्या बरी तूं वाट दिसना पळोवची थांक नासतना देवा मुखार येता आमी देवा मुखार येता देवा मुखार पळोवची थांक ना दोळे दिसनात भिकाऱ्या भाशेन येता आमी बेतो दोळे दिसनातलो भिकाऱ्या पळय तशें आमी येता आमकां वाटत ना आमची गतच ना कसली गत म्हणली ना देवा मुखार भिकाऱ्या भाशेन आमी येता आमचे आत्मीक गरजांत पावोवंक सख नासतना आमकां थांक नासतना आमच्या आत्मीक गरजांक देवाचो सोम्यां पाव म्हणून आमकां थांकना आमी सखना आमच्या आत्मीक गरजो आहात आमकां ह्या आत्मीक गरजांक पावोवंक आमकां थांक नासतना आमी देवा मुखार येता ह्या रितीन आमी देवा लागीं मागूंक येता थोडे फावटी आमी चिंता भ्रमेंगी म्हणून भ्रमेंगी आमचें मागणें अतीव आमचें थंय भ्रमें भरता भ्रमें म्हळ्यार आमकां कांय ना म्हणलें चिंतचें आनी म्हजें मार सारकें आसा म्हणलें भ्रमें मात निज सारकें ना आमकां दिसचें मात थोडे फावटी आमी दनपारां बायक व्हरून येताना वाटेर उदक आयल्यार दिसता पयस
तें भ्रमेला घेतना उदक खायना मस्त उदक आल्या बरी दिसता दनपारांच्या वताक ते वाऱ्यान फ्रॅक्शन जावन रिफ्रॅक्शन म्हणटा आमी ताका तें तशें जावन तें उदक आसल्यार बरी दिसता देखून तें भ्रामे थोडे फावटी देखून आमचें मागणें अती वूस म्हूण आमी लेखता तें भ्रामे मात थोडे फावटी आमचो वगळाप आमचो अर्गांव वगळाप देव मस्त मानवण घेता देव मानवता आमचो मान वगळाप अर्गांव वगळाप देव मानवता म्हूण आमी भ्रामे मात चिंता तें पुरा भ्रामे ते फारिसेवी त्याच भशेन चिंतले देव हांव अती म्हज्या मागण्या अती व्हड अती वंस म्हज्या अर्गांव वगळाप देव मानवता देव मानून गेलो देखून हांव व्हडलो म्हूण फारिसेवी चिंतले वो भिकारी पळया वो आमकां एक देख मोगाच्यानो एक आयडियल आमी जावंक अशें आशेचें ताचे बरी जावंक आमी आशेचें देखून आमी एम करिचें टू एम मागण्यांत तें एम करिचें ह्या भिकाऱ्या बरी मागण्यांक येताना सुरू करतना आमी ताचे बरी खालत्यापणान हेजे जेजू मुखार आनी सोम्यावचेर अत्मीक दुबळीकाय आमची गरजो काणून अत्मीक गरजो अर्दो अत्मीक दुबळोवन सोम्या हांव व्हडलो न्ही मागण्यो म्हाका कळना व्हडली मागणी म्हाका कळना म्हणल्यार मनोभावान ताच्या लागीं येजे ताचो संबंद आशेवन येजे जेजूक पळयचें म्हणल्यार इराद्यान येजे ह्या खालत्या स्थितींत खंडीत जाणा जा जेजू तेणें पाशार जाता म्हूण तूं खालत्यो आसाय जाल्यार उक्तें मौण आसा जाल्यार कालतें काळीज उक्तें मौण तुका आसा जाल्यार खंडीत तूं जाणा जाताय जेजू ह्या वाटेंत पाशार जाता म्हूण तो दिश्ट दिता आनी तूं दिश्ट दिता तूं बसल्या कडेन तुका दिश्ट दिता म्हूण दीनपणी आमी बसाचें दीनपणी खालतेपणी बसल्या वेळार आनी आमचें गामान ताका दिवन ताचेर दवरनू जेजूचेर दवरनू तूं केदाळ हेणें पाशार जाता केदाळ म्हाका आपडटा तो म्हज्या लागीं येता म्हणून गामान जेजू लागीं आसून बसाचें एक दीनपणी हंबल ह्युमिलिटी मागीर गामान कोणाचेर गामान म्हज्या समस्यांचेर म्हज्या प्रॉब्लेमाचेर आनी म्हज्या ह्या संवसार विशयांचेर न्ही गामान आसा जे जेजूचेर देखून म्हज्या गामान ताच्या थाळ्याक गामान दिचें हांवें ताच्या बुजवणेक गामान दिचें देव सोम्याच्या म्हजें गामान ताच्या थाळ्याक जेजू आयलो गी म्हाका आपयता गी म्हजे कडेन उलयता गी ताच्या थाळ्याचेर म्हजें गामान दवरचें आनी म्हजें गामान जेजूच्या बुजावणेचेर गामान दवरचें म्हजें गामान म्हजें कॉन्सन्ट्रेशन म्हजें मौन जेजूच्या प्रेरणाच्या वयर हांवें दवरचें जेजूच्या प्रेरणाक मागीर म्हजें गामान जेजूच्या आजारपणाचेर दवरचें तुका ताच्या स्पर्शान बरचें भाग तें तुवें बरचें ताच्या स्पर्शान तुका भरता तो हें हांवें बगाचें जेजू म्हाका आपडटा आनी ताच्या स्पर्शान ताच्या टच्चान हांव भरतां आतां ताच्या मोगान भरतां म्हणून देखून भितरल्यान ताका हांवें बोब मारीचें मागण्यांक बसतना भितरल्यान बगून जेजू म्हजी बिरमत पाव म्हणून हांवें व्हडल्यान बोब मारीचें लोक ताका तेन्ना अडकळी घालता चूप राव बी सायलंट थंड राव म्हणून ते ताका बेश्टेतात येरी हें एक देणें म्हूण काणयचें देव कोण म्हाका आडकळ घालता मागण्यांक येताना कोण म्हाका आडकळ घालता पळय हें एक देणें म्हूण हांवें लेखिचें कित्याक आणकी बोब मार व्हडल्यान ती आडकळ घालतना ताणें आणकी व्हडल्यान जेजू म्हजी बिरमत पाव आणकी व्हडल्यान बोब घाली देखून आणकी व्हडल्यान बोब मारूंक जेजू म्हाका पाव म्हूण बोब मारूंक ही अडकळी म्हाका एक ब्लेसिंग एक देणें देवाचें म्हूण काणयचें देखून थोडे फावटी मागण्यांक थोडे फावटी अडकळ घालतात देखून हांव व्हडल्यान जेजूक बोब मारूंक भितरतां काळजा भितरतां व्हडल्यान बोब मारता जेजू म्हजी बिरमत पाव म्हूण बोब मारता देखून तुका डिस्ट्रॅक्शन जाताना तुका थाळणी येताना तुका बुजावन नातलें म्हूण तुका बगताना तूं कांय भियेर नाका देखून आडकळी त्यो कांय तुका आडकळी जायनाये तें तुका एक देवाचें देणें आणकी व्हडल्यान जेजू म्हाका पाव म्हणून बोब मारूंक आनी जेजू तुज्या लागीं येता तुजे मागण्यांक येता ताच्या स्पर्शान तुका बगता तुका दिश्ट दिता हातूंत तुका कळटा कशें वसाचें मुखार म्हणून कशी मेटांगडीची तुजी वाट क्लियर जाता कितल्या जाणांनी तांकां मागलें मेळना 2 वर्सां आदीं एक बाय आयिल्ली 40 लाख रीण आसा कालें करचें पद गरकाणेलां 40 लाख रिणार पडलें हांव काम गेलां म्हूण पुताक अमेरिकाच्या कंपनीन काम मेळ्ळें ताचें पयलें काम गेल्लें आनी व्हड काम मेळ्ळें आनी त्या कामानंत तांणी 2 वर्सां भितर सगळे 40 आनी 8 लाख तांणी पुरा फारीक केलें तिणें सांगा येवन सांगतना दुकां वताना वाट दिसली आमकां म्हणून आतां ताका जेजू लागीं आसा मोगाच्यानो
भुरगीं बरी तरान शिकलीं, नीट एग्जाम बरयली, आतां मेडिकल सीट मेळटा म्हणल्यार गॅरंटी दोगां भुरग्यांक आसा. कित्याक म्हळ्यार तांणी त्या नंबरेर जेजूच्या वाटेर बसोवन खालत्यापणान दिनपणान ताणें शिकोवप सुरू करून तांकां वाट दिसली कशें शिकायचें गे म्हणून. जेजून तांकां आपडलें, जेजू तांची बिरमत पावलो, तांकां दिश्ट मेळ्ळी कशें शिकायचें म्हणून ते बरीं शिकलीं, आज मुखार गेलीं. संबंद थोडे टी मुखार वचना म्हणटा आमी, संबंद पाड जाला म्हणून. जेजू आमची दिसाना मुखार कशें येचें गे म्हणून जेजू आपडटा आनी दीस दिसता. न्हवऱ्याक दिसता, बायलेक कितें सूख न्हय म्हणलें न्हवऱ्याक दिसता आनी व्हंकलेक दिसता न्हवऱ्याची सूख ना म्हणून. तेन्ना दोगांय एक जातात, मोगान एक जातात. देखून देवाचे ते जेजू तांकां लागीं हाडटा. जायते समस्या आमकां उतरोवन मुखार वचूंक देव आमकां वाट दाखयता. देखून ताका आमी बोब मारीचे. ताका हातीवर दुखल्यो आडकळ्यो, पयशांची आडकळी जावं पुरो, समाजांची आडकळी जावं पुरो, कुटुंबांत आडकळी जावं पुरो, अडकळी एक देवाचें देणें म्हणचें तिजें एक डिस्ट्रॅक्शन म्हण न्ही, एक ताळणी न्ही, एक बुजावण तें खालें म्हणचें आमकां एक ती देवाचें देणें म्हणून मुखार वचूंक आमच्या आडकळी सांगता बसून खालतेपणी आमी बसून देवाचें मागणें आमी सुरू करतना ताच्या लागीं येवंक आमचो आनी देवा मदलो आपुरबायेचो संबंद आसा जाता, तो गूंड संबंद जाता, तो मोगाचो संबंद जाता. आनी जेजू आमकां मुखार दिसची हेची वाटेर आमी आसा त्या दाळ आमचें मागणें देवाच्या लागीं आमकां हाडटा आनी आमी बोळादीक जाता, बोळादीक मागणें जावन आसा. असलें मागणें ह्या आद्वंत कालार करूंक आनी आमची जिणी जेजूच्या लागीं येवंक, जेजूक आमी मेळोवंक, ताच्या स्पर्शान बरोवंक आनी ताचें जनन आचरण करून आमकां एक बळादीक जावं दी, आतेर जावं दी म्हणून मागणें आमकां एक बळादीक वाट जेजू लागीं हाडची जावं दी म्हणून मागया. आमेन. दिव्यवाणी